आज भारतीय जनता पार्टी बद्दल सरकारचे खूप विरोधात प्रचार करतात. गेली 25 वर्षां पणजी मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाकडे आसा. बाब मनोहर पर्रीकर निवडून येतकर 2 फावटी पणजीच्या सिद्धार्थ कुंकळकर निवडून आयले आणि आमकां पूर्ण विश्वास आसा जशे 23 एप्रिलाक 3 बाय पोल जाले आणि 2 लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक जाली. 5 कॅन्डिडेट हे भारतीय जनता पक्षाचे तेन्ना हितून मातूय दुबावन आमकां 100% खात्री आसा. तशेंच 19 तारखेक जावपी निवडणूक आसा ते निवडणुकीक सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार आमचो सिद्धार्थ कुंकळकर येतलो हितून मातूय दुबाव ना. कारण सगळ्या भुतांनी आज आमचे 3 राउंड जाल्ले आसा. प्रत्येक कार्यकर्तो आपलो कॅन्डिडेट आमचो भोंवता. आमचे जाहीरनामे बी घराघरांनी आमचे कार्यकर्ते वता आनी लोकां कडल्यान सगळ्याक बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आनी हे पळोवन बाब गिरीशाक म्हाका दिसता कित्याक चड हें जातलो. कारण हे जर इलेक्शन आफ्टर डिक्लेरेशन लोकसभा जाल्लें जाल्यार तेका एक परत संदी मेळटली आशिल्ली पणजी पोटनिवडणूक लडपाक. रिजल्ट न आयिल्ल्या कारणान तेजी संदी हुकली म्हणून तो चड काचाबूल जाल्लो आसा. आणि ह्या हितून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पणजेकारांनी ठरयल्लें आसा की पणजेसून बाबुशाक कोणूच संदी दिवचो ना. हांगसरल्यान फक्त भारतीय जनता पक्षाचोच उमेदवार निवडून येतलो हितून मातूय दुबाव